प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 6व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानेवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज न्हवसुरता हो 6व्या नोवेनाचो विशय। मानेवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताचे आनी नितीचे मार्गाचो फुलेर आनी नीज परगोटणार जालो। पवित्र स्नान आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांत खेरीत मुर्नियारपणा खातीर विचून काडल्यात। भोव थोड्या फुडाऱ्यांनी हे प्रवादीक कार्य देवाचे आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलें, पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपले खाला आशिल्ल्या पोरजेक निसंतोणाच्या मार्गार चलयतात। आमकां दिल्ल्या प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फुलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेचे मोनान फुडारपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी काळजी मागुया। तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार। ह्या मिसाची इतेसांवां हे पोरी दिनवासनेचे मीस भेटयता एलेक्स आनी शर्मिला वास पोरवोरीन थावन आरावजो फामिलीक बरी भलायकी मागता मारिया जुआना पेरेरा सांताक्रूज। 31व्या लग्ना वर्सा दिसा दिनवासता सिप्रियानो आनी आंतोनिया फिलोमेना मास्कारेनस चांदोर थावन दिनवासता लग्ना दिसा आनी देवाचें बेसांव मागता जोकी आनी माग्रिडा वास। सिडनी फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसाक दिनवासता आनी ताका बरी भलायकी मागता अनिता फेर्नांडीस वास्को थावन। एतन फेरांव हो पिडेंतलो बरो जाला म्हूण दिनवासता फ्लोरा मिनेजीस मार्सेल। अमित रॉड्रिगीस हाका बरी भलायकी मागता निलिना फेर्नांडीस कुर्चोरेम। फामिलीक बरी भलायकी मागता नॉबर्ट फेर्नांडीस लोथोलीम। मानेवंत आग्नेलाचे विनवणेन देवान आपणाचेर आशिर्वाद गावूंक मागता टोनी डिकोस्टा आनी फामील वेर्ना थावन। 70व्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता गट्रुडीस गोम सांत इस्तेव। आयच्या ह्या नोवेनाचो मुखेल यादनीक बायगिणी सांव पेद्रू इगोजीचो पाद विगार ब्रिटो फेर्नांडीस आपल्या फिरगोजकारांक घेवन पिरार आयिल्लो आसा। तुमकां आमचें उनुनीत आमंत्रण। तुमची इतेसांवां खेरीत भाशेन तुमच्या फिरगोजकारांची आमी मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन देवा मुखार दवरता।
सगळीं आमी उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया. हे पवित्र मिसाची भेटेंत वांटो घेवंक आमची काडचां मनां पवित्र आत्म्याक उक्ती करुया. आमची सगळी मागणी हे मिसाची भेटेंत आल्तराचेर उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी एक वोट तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानेवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारेच्या 6व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचें आपोवणें स्विकारून समाज नवसरता. मानेवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे माखणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताच्या आनी नितीच्या मार्गाचो फोळेर आनी नीज परगटणार जालो. पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या माखणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवां खेरीत मुन्यारपणा खातीर वेंचून काडल्यात. घोटायेचो आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी मिशनरी कार्याक आमकां पुर्ती केल्यात. पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलोवंक आनी देवा आड चलतल्यो चाली रिती पयस करूंक देवान आमकां प्रवादी नेमल्यात. थोड्या फुडाऱ्यांनी हें प्रवादीक कार्य देवाच्या आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलां. पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपल्या हाताखाल आशिल्ल्या पोरजेक निसंटनाच्या मार्गार चलयतात. जेजूचें खेरीत मिसांव साकार करचे खातीर देवाच्या नांवान आपल्याक पाठयल्यात म्हूण ते विसरतात. आमकां दिल्लें प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फळेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेच्या मनान फुडारीपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी काळजी ह्या मिसा भेटेंत मागुया. प्रितीच्या भयणी भावानो, हे आमच्या भावान उदगाल्लोली उतरां आमची करुया. बातिस्मा वरवीं आमी सगळीं जेजूच्या कार्यांत वांटो घेता. आनी जेजूचें कार्य म्हळ्यार हे प्रवादीकपणांत. प्रवाद्यांनी देवाचें उतर परगडलें, स्वता प्रमाणे निती प्रमाणे ते झुजले आनी जेजूक गोवायकी दिली. भाग्यवंत मान्य आग्नेलानूय तशेंच आपल्या जिवितांत केलें. हे देवाच्या उतराक ताणें पाडो दिलो, देवाचें उतर तो जियेलो, देवाचें उतर ताणें दुसऱ्यांक वांटलें आनी एक खरो प्रवादी कसो जियेलो. आमी एक कार्य फुडें व्हरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागतना जायते फावटी प्रवादीकपणाचें काम करूंक घोडी आमी भियेल्या, फाटीं रावल्या. स्वता खातीर झुजूंक ना, निती खातीर झुजूंक ना, आमचें विस्वाशीपण आमी दाखोवंक ना.
असल्या साबार गुन्यांवाचें पातकांचें उडास करून आमी चुकल्या म्हूण काल्तिकायेन बापाचें आनी एकामेकाच्या बोगसण्याक आमी तयार जावया. हांव पातकी आनी तुमकां बावडीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोवड अपराध. ह्या बसोलवा घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मागुया जोणेक एकल्या खातीर आमची खासकी मागणी मान्यवत पादांगलाचे मुजतीन बापाक भरुया. सोर पदवेदार सासणाच्या देवा, मनशांची काळजां आनी पोरजेचे होक तुज्या हातांत आसात. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाराखाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं, सोर वायटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी आपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सोमेस्तांक सत्या होक मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागिवोन सुवावाचे तिसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आखे पवित्र सोबेक ते तुज्या प्रिती मोगाची गोवाय दिता. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर, ओ क्रिस्ती लोकां कडचें कांयच घेनासतना. असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर कोत्तात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. ताची सोसोत प्रितुमेचेर बोलीश जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची सोसोत सुदोय. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परसळटा.
कित्याक तो कोनवाळो, दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी सोबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दोया करून उश्णें दिता, प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोगतलो निते काळी सोबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, zui, 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 zui. Sorvesporak, zui, 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 zui. Sorvesporak, zui, zui. Zui, zui, sorvesporak, zui, zui. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. Sorvesporak, zui, 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 zui. Sorvesporak, zui, 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 zui. Sorvesporak, zui, zui. Zui, zui, sorvesporak, zui, zui. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशे आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सुरी केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायच? वो हांवें न्हावंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावंक जायत मू? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सोरशें आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हे वेळार आमी हांगासर भाग्योंत
मान्यवंत आग्नेलाक मान दिवंक आयल्या आनी हे नोवेनाचो विशय मान्यवंत आग्नेल प्रवादी कार्याचें आपोवणें स्विकारून समाज नवसोरता. राजकुमार म्हणलोलो हरियाणांत एक शेतकामती मनीस आसलो. ताचे लागीं जायतीं शेतां आसलीं आनी ताचें उदारपोसण म्हणल्यार शेतांच रोवपाचें. ताका 2 भुरगीं आसलीं. व्हडलो ताचो पूत 18-19 वर्सांचो आनी दुसरी ताची धूव 15-16 वर्सांची. आनी हे भाशेन ते आपलें शेत रोवन उदारपोसण करतना दुसऱ्याय गांवचे शेतां रोयताले. एक दीस अकस्मात ग्रेस्त मनीस त्याच्या शेतांशी येता आनी तांकां सांगता आपणाक हांगासर एक व्हडली फॅक्टरी बांदूंक जाय आनी तांची शेतां तो विकतीं घेता. थोडे शेतां आपलीं विकतात पूण ह्या राजकुमारान आपलें शेत विकूंक ना. तो झुजलो. आपणाक तें शेत जाय, आपणाचें तें पोट म्हाका सदांकाल ह्या शेता वरवीं जिवंक जाय. पूण ह्या ग्रेस्त मनशान आस्तीक मनशान राजकुमाराक जायते त्रास केले. ताच्या भुरग्यांकूय त्रास केले आनी कोणाय भाशेन आपल्या दुडवांचो हे दुडवांचे पोदवेन तें शेत घेवन ताणें आपली फॅक्टरी बांदली. राजकुमाराची भुरगीं वाडलीं, शिकोप केलें. ताच्या पुतान शिकोप करून कामाक वचूंक लागलो आनी जें जोडटालो त्या दुडवांनी आपले भयणीक उर्बा आनी नेट दिली ताचें उरलें शिकोप करूंक. ताची धूव शिकली आनी एक कलेक्टर जालें आनी कलेक्टर जावन ताणें पयलोच आपल्याच्याच गांवांत ताची बदोलणी जाली. आनी जेन्ना ताची आपल्याच गांवांत बदोलणी जालो तेन्ना पयलो प्रश्न ताणें शेतकामत्याचो सोडयलो. जी शेतां जबरदस्ती ग्रेस्त मनशान घेतली ताचे फॅक्टरीक इल्लिगल आसा म्हूण सील मारलो, लॉक मारलें आनी भाशेन लोकांची शेतां भाटां पोत्तून घेवन दिली. सगल्या लोकांचो संवकार घेतलो. सगल्या लोकांक एकठांय केले. जांची काळजां दुखोवलेलीं तांची काळजां खुशाल केलीं आनी हे भाशेन तांची शेतां आसलीं ती परत तांकां ताणें दिली. आनी हे भाशेन हे राजकुमाराचे दुयेक लागून हो प्रश्न गांवच्या लोकांचो सोडयलो. एक ताचो ताडो एक प्रवादी जाल्ल्या भाशेन ताचो ताळो जालो. ताचें काम एक प्रवादी जाल्ल्या भाशेन वनितीचेर तें झुजलें. न्हीद ताणें लोकांक दिली, लोकांचे प्रश्न ताणें सोडयले आनी हे भाशेन तें जैतिवंत जालें. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता जोआंवचे 3रे चिटींत केद भाशेन जोआंव गायसुसाच्या उदारपणाची तुस्त करता. ताचो वावर ताचें बरेपण पळोवन ताची तुस्त करतना घडये दुसऱ्यांक व्हडलेशें अजाप जावचें ना. पूण देवा मुखार जाणें तो वावर केला तो खरेंच देवाच्या मोगाचो वावर आनी ह्या देवाच्या मोगाची कोरणी तो आपल्या जिवितांतल्यान दाखोड करता. जे भाशेन जेजून आमकां मोगाची आज्ञा दिल्यात, करात मोग एकामेकाचो. होच मोग ताणें आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांचोय केलो आनी देवाचोय केलो. दुसरे सुवातेर प्रवादी कार्यांत आमकां गरज विस्वाशीपण. आमचें कार्य तर फुडें वेतलें जाल्यार आमकां एका फुडाऱ्याचेर विस्वास आसूंक जाय आनी हो फुडारी तर हो विस्वास करता तेन्ना आमचे प्रश्न सुटावे जायनात, सगळें उरफाटें जाता. तर विस्वाशीपण एका प्रवाद्याचें कार्य. आमी विस्वाशीपणान तर कार्य करीत आमकां ताचो बरो येस मेळटा. पूण तातूंत येस मेळटना ताचे बरोबर दुखूय आसा, आडखळ्योय आसात. पूण जेन्ना आमी ह्या विस्वाशीपणान फुडें येता तेन्ना जेजूय आमकां म्हणटलो, म्हज्या साद्या भावा भयणीनो, तूं ल्हान ल्हान वस्तूंनी विस्वाशी चाकर आनी हें विस्वाशीपण तुवें दाखयलें, शेबास, तुका हांव व्हडल्यो वस्तू पातयतलो आनी हे भाशेन तूं व्हडल्यो वस्तू करून म्हज्या राज्यांत तूं वांटो घेतलो. तर आमच्या जिवितांत आमी विस्वाशीपण आपणावंक वावरुया.
तिसरे सुवातेर सहकार. जेन्ना आमी स्वता खातीर झुजता, निती खातीर आमी झुजता, असल्या वेळार आमी जर एकामेकाचो सहकार आदार तर घेना जाल्यार आमी घुसपा गोंदळाक सांपडटा. आमी निराशी जाता, आमी दुखी जाता. त्या खातीर आमच्या भाव भयणीच्या सहकारान आदारान आमी हे फुडें पावल मारची गरज आसा. आनी तिसरे सुवातेर आमी कोत्ता तें आमच्या मनाक न्हय पूण देवाच्या मनाक करची गरज आसा. जेन्ना आमी देवाच्या मनाक करता तातूंत आमचो स्वाद आमी पडयना, आमी आपसुवार्थी जाना, पूण आमी आमचें जिवीत दुसऱ्या खातीर आमी करचिता आनी दुसऱ्या खातीर आमी मरूंक पर्यंत जेजू भाशेन तयार जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना जेजू नितीचें राज इस्तापोवंक फुडें येतालो तेन्ना जॅकॉब आनी जुआंव आपसुवातपणान हे राजाचे वांगडी जावंक सोदतात. आनी जेजूक म्हणटात, गुरुजी तुजे लागीं हांव कितें मागचें आसात? आनी जेजू म्हणटा, सांग कितें मागचें आसा. आपणाक एकल्याक उजव्याक आनी दुसऱ्या दाव्याक. आमी जाणा जेजूचे शिश्य दोगूच न्हय, आनीक 10 जाण आसात. तांणी आपलेंच फकत चिंतलें, उंचलो मनाचो जागो घेवंक. पूण जेजून तांकां म्हणलें, जे कोश्ट, जे दूख हांव आपणावचें आसा तें तुमच्यान आपणावंक जातलें म्हूण, जी कोश्टाची कास हांव पियोवची आसा ती तुमच्यान जातली म्हूण. आनी ते म्हणटात वय, आनी खऱ्यांनीच ते पिले. पूण जेजून तांकां म्हणलें, सर्गीच्या राज्यांत उजव्याक आनी दाव्याक बसोवंक तें म्हज्या हातान ना, जे बापान कोणाक तयार करून दवरलां तांकांच. तांचें मोल संवसारी मोल, तांचें मोल उंचल्या पावंड्याचेर रावपाचें मोल, पूण जेजूचें मोल तसलें न्हय. जेजू आमकां आपणायता, आमी नितीन, प्रमाणीकपणान, विस्वाशीपणान, मोगान आनी एकामेकाचो सहकार घेवन देवाच्या मानाक आमी वावुरता तेन्ना देव आमकां ताची मुजरी दिता. असलें काल्तिकायेन काम करूंक आमकां आपयता. भाग्योन मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितांत आमी इल्ली नदर भोंवडावया. मान्यवंत आग्नेलान लोकांचे होक राखले आनी सांबाळले. तांकां जायते फावटी उणीत सोंसूंक पडटाली लोकांक. असल्या वेळार ताणें दुसऱ्या पासत तो झुजलो. दुसऱ्या बरेपणा खातीर तो फुडें गेलो आनी आपलो निशेध मारून लोकांचे ताणें होक राखले आनी सांबाळले. दुसरे सुवातेर जायतो लोक मान्यवंत आग्नेलाशी येतालो आपले प्रश्न घेवन, आपलें दूख घेवन, आपले कोश्ट घेवन ताचे लागीं उलयतालो. तेन्ना मान्यवंत आग्नेलाक सगळेच प्रश्न सुटावे करूंक जायनात, पूण केन्नाच तो दुसऱ्याक निराशी करिनासतना धाडिनासलो. सदांच तो ताच्या आपल्या बऱ्या उतरां वरवीं, आपल्या मागण्या वरवीं तो तांकां मागण्याचे उबेन परत धाडटालो आनी तांच्या कोश्टांक फुडो करूंक, तांच्या प्रश्नांक फुडो करूंक तो बोड दितालो. तिसरे सुवातेर मान्यवंत आग्नेलाच्या काळार जायती उणीत चलताली. लोक ग्रेस मनीस कामदारांक आपयतालो, तांकां सारकें फारीक करिनासलो. असल्या वेळार ताचो ताडो ताणें वयर वारलो आनी ह्या उणीतीचेर तो झुजलो. आनी असल्या वेळार ही उणीत चलताली तेन्ना पाप साहेब 13व्यान 1891 वर्साक एक पत्र भायर काडलें, रेरूम नोवारूम हाचेर झुजूंक. आनी तेच बरोबर आनी एक पत्र भायर सरलें 1931 वर्साक पाप साहेबान पायस 11व्यान बरयलें. भयणी भावांनो, असल्या वेळार अदीक मान्यवंत आग्नेलाक घोटाय मेळ्ळी ह्या होकांचेर झुजूंक आनी लोकांचे प्रश्न सोडोवंक. आनी आमी जाणा खऱ्यांनीच ताणें प्रश्न सोडयले. आपल्या प्रवचनांतल्यान, आपल्या शिकयतालो तातूंतल्यान तो कोण भाशेन उणीतीचेर झुजूंक जाय तें शिकयतालो. जेन्ना तो राशो सिन्नारीत ओत्मीक गुरुजी आसलो, हे गुरुजीपणान तो भुरग्यांच्या मनांत काळजांत हे होक हे नितीचेर झुजूंक
तांकां मार्गदर्शन तो दितालो. आनी तेच बरोबर आमी जाणां पिलार सोस्तेचो वावरेड्याचो एक इश्ट आसा, एक पोत्र आसा. त्या पोत्राचें नांव वावरेड्याचो इश्ट म्हणजे कामदारांचो इश्ट. ताका कामदारांचें पडलोलें आसलें. ताका कामदारांचो मोग ताणें दाखयलो. हेंच करूंक मान्यवत आग्नेल आमकां आपयता. आमच्या जिवितांत पयलीं बानो सगल्यांक बातिजमा वरवीं आमकां प्रवादी केल्यात जेजूचे. कितें करूं? फकत आमी मिसाचे बेटेंत वांटो घेवंक, आशिर्वाद घेवंक, आमचे खातीर फादर बरें मागलें घरा वचूंक ना. आमचो ताळो उबारूंक. आज आमच्या गोंयांत सोबात तरेचे प्रस्न उप्रासलेले आसात. कितलेच दोंगर कातरून उडयल्यात, कितलीं शेतां विकल्यांत आनी व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां येतात. कितलोच प्रस्न लायटीचो, उदकाचो, कचऱ्याचो. आनी हालींच्याच दिसांनी आमी जाणा गांवांनी हे प्रस्न वयर सरलेले आसात. आनी कोण तरी फुडारी फुडें सरतात आनी असल्या प्रस्नाचेर निशेध मारतात तेन्ना आमी गोंयकारांनी हात कामरून न्हय, पूण आमचो ताळो उबारुया आनी आमचो आदार सवकार दिवया. म्हाका कित्याक पडलां अशें म्हणचें न्हय. आनी म्हाका कितें पडलां अशें म्हणो जाल्यार आमचे येतले ते पिळगेक आमी कितें दवरतले? आमी आपस्वार्थी जावचे न्हय. आमी जाणा आमचे कितले फुडारी आमच्या गोंयांत एलिसाच्या टायमार आमकां जाय ते बरे नारे सांगतात. आमी तुमचे पासत उदरगत करतले, समाजा खातीर वावुरतले, गोंया खातीर वावुरतले. आनी उपरांत जोडटेर पावल्या उपरांत ती काल्तिकाय ल्हानविकाय ते विस्वाशीपण आपणाचे सुवातेर वयले चोडटेर बसून ते जायते उनीत करतात, फोटिंगपणां करतात, चोरपणां करतात. आनी हे भाशेन आमचें गोंय लुटून कोबार केलें. आमी इतलेंच देवा लागीं मागुया, सायबा तांच्या मनांत हे प्रवादीकपणाचें काम नित्यवंत जावन विस्वाशीपणान मोगान पयजेच्या उस्क्यान भरून असल्या वायटाचेर ताणें निशेध मारून पोरजेचे कामाक ताणें सगलो आपलो आदार सवकार दिवंक मान्यवत पाद आग्नेला भाशेन आमचें जिवीत जावं आनी तांचेंय जिवीत जावं हे मिसाची बिटींत आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. उबी रावया. हे वेळार सगळ्यो आमच्यो गरजो आनी मागणी सर्गींच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या यादनिकांनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी देवाच्या भुरग्यांक मोगान वेंगूंक आपुणूच पयले सुवातेर भावार्थाचे नमुने जावन आपल्या शेल्यांचो भावार्थ तीर करून वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागे करता तुका. संवसारी राटावोलींनी बुडलोलीं आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनांत दवरूंक आमच्या काळजांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को दवरून जिवंक आनी तालण्याचेर जोयत व्हरूंक आमकां कृपा दे म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागे करता तुका. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी पोरजेचे उदरगती पासत वावुरतना पर्यावरण सांबाळूंक तशेंच सर्वांचें बरेपण मनांत दवरून वावर करूंक पोरजे मदें मोग, शांती आनी एकवट घडोवन हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागे करता
आमची तरणाटी आनी भुरगीं वेगवेगळ्या ताळण्यांत पडटात. ह्या आधुनीक काळार संवसार तांकां भुलयता आनी जायते पावटी वायट तांच्या जिवितान भितर सोदतात. जिविताचे निर्णय घेतना कितें बरें आनी कितें वायट हें समजूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या समाजांत शांती, नीत आनी बरेपण हाडूंक वावरतल्या सगळे समाजाक सेवकांक देवान राखूंक तांचो वावर नेटान फुडें व्हरूंक तांकां काळजी आनी बळ मागुया आनी आमी आमचे प्रवादीक कार्या आमच्या जिवितांतले पालून आमी स्वताचे आनी नितीचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आनी ओगीच रावन तुजी खासकी मागणी सर्गींच्या बापाक उबार. सर्गींच्या मोगाळ बापा, जी मागणी तुका आमी उबारल्यांत ती खुशी जाल्यार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Denem favosalo, Ritume amkabilo, Unshacha vaurantelo, Rituito tukaudo, Wakari tukau, Wakari tuga bapa, diamka jiva udo. Wakari tuga bapa, diamka मोच्या भयणी भावांनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आचार्य बलिदान आपल्या मनात आणि वळवी आमच्या नेक्षपोर शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. दयाळ बापा, तुका उलो मारतल्यांचे मागणें आयक आनी तुजे पवित्र सोबेचें देणें मानून तूं घे. तुजी आपणायलोली भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक भर. ओनीत आनी सोर तरेचे अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशां समाजांत शांती समाधान राज करूं आनी सगळ्यांचें एक कुटुंब जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काड्या आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलें. वेळ काळ सगळें तुवेंनूच थारायलें. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र
संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पोदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रचणेचो तुवें मनशाक कारवारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचेय बरोबर तुजें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazo survis portu, surgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा, उसुर्गी तुका सोयसोय, उसुर्गी तुका सोयसोय, उसुर्गी तुका सोयसोय. Sorvesporaci navi eta kakazoi, usurgi tuka soysoy, usurgi tuka soysoy, usurgi tuka soysoy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या मोगाच्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ह्या उंडयान सोऱ्या बरोबर आमचें सूख, आमचें दूख, आमचें कोश्ट, आमचे पिडा तुका आमी भेटयता. मानून घे, पवित्र कोर, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटूया. Sumiaci tuझे मरण आम्ही समोर तुझे पुनर्जीवन आम्ही पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आम्ही हातरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमचो आदारी गवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती जुजे बागीवोन दोनता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा स्वर्गान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. हे मागणें म्हणटना आमी आमच्या जिवितांत सदांच प्रवादीकपणाचें कार्य करूंक स्वता खातीर निती खातीर मोगान विस्वासीपणान आनी काल्तिकायेन झुजूंक असलें मोल आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा तूं आमकां सगळ्या वायटांतली विघ्नांतली पातकांतली पिडेंतली निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोजकाय शांती मोग बोगसोणें आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबें आसूं. कुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोडां रगत आमी आतां शोंक वेता ती आमचे जोडटी आनी कास साडिना जावं पूण जेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बरी भलायकी आनी ओकोद दिवं. ओ जेजू खरो प्रवादी निती खातीर स्वता खातीर कोश्टां खातीर झुजलो आनी जैतिवंत जालो. भावार्थान ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी खरेंच सुभागी. सोम्या पूण तुज्या काळांत म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus salve a mim.
गोडीभर दोळे धांपून जेजूशी उलोवया. आमच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक ताच्या हातांत घालुया आनी आमी आमच्या फामिलींत शेजाऱ्याक फिरगोजेंत बरे फुडारी जावंक कृपा ताची मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा, मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितल्याक एकाच उंड्याचें पोसण आमकां मेळ्ळें. आपली स्तुती गोट वयर काडूंक सोदतल्यांक लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावती न्यायनीत मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं कोऱ्या निस्वार्थी मोगान आमची काळजां भर. आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवन मुखेल यादनीक कसो हे मीस समरुमतल्या बायंगिणी सांव पेद्रो इगोर्जेच्या पाद्विकाराक ब्रिटो फेर्नांडीस आनी तुमच्या फिरगोसकारांक आमचे काळजांतावन दिनवास. उतराची मोडणी इस्कुटावन आमकां समजायली आनी एके भाशेन देवाचें उतर आमकां जिवें केलें म्हूण फादर तुका आमी काळजांतावन दिनवासतांव. आनी भोक्ती मानवंत आग्नेलाची तुमी तुमच्या फिरगोजेंत सदांच चालू दवरूंक आमचे आवडे. तुमच्या फिरगोसकारांकूय आमचे काळजांतावन दिनवास. मानवंत आग्नेलान तुमच्या गोवळीक वावरान सदांच तुमकां सुफोळ करूं आनी खुशाल तुमकां दवरूंक मागता. कांय कळोवण्यो तुमच्या खेरीत इंतेसो पासत मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांनी दिवंक येतात. इंग्लीज आनी कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम आमच्या इगोर्जेच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणभव करूंक. पिलारची संस्था अंतोर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता. संवाद घडोवन हाडटा. नोव्हेंबराच्या 16 म्हणजे आयज धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवंक तुमकां आमंत्रण. फाल्यां नोव्हेंबराच्या 17 आयतारा दीस आमी आमच्या आत्मीक भाव भयणांच्या एकवटाचो दीस मनयतात. सकाळीं 10:30 वाजता ते एकवटाच्या वांगड्यांच्या इंतेसांवा पासत किरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाची वांगडी जावंक फादर जोझफ फेर्नांडीसाका मेळचें आनी तुमचें नांव दिवचें. तेच परी ह्या किरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. फाल्यां नोव्हेंबराच्या 17 आयतारा दीस मळयालम भाशेन मीस आसतलें सकाळचे 11:30 व्हडले सिमिनारीच्या कपेलांत. आनी ह्या माटवांत 11:30 तामील भाशेन आनी 12:30 वाजता हिंदी भाशेन मीस आसतलें. आमच्या पिलार संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल इंग्लीश भाशेन आनी सातोळे वारोण्याचो इस्ट कोंकणी भाशेन उजवाडा येतात. ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसात थंय तुमच्यान ती घेवं येता. वर्साक फकत रुपीज 250 रुपया भरून सबस्क्रायब करून आमचे झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवं येता. नोव्हेंबराच्या 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनरीन चलयतले. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां न्हीद पडूंक जाय ना तर रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदीं आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट नास्तो करूंक जाय. तुमी बरे वावरांत आदार दितले म्हूण रावता. नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानिवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाक ताच्या मानांक सांजेच्या 7 वाजता फादर आग्नेल इस्कॉलाच्या आंगणांत एक फुकट तियात्र आसतलो.
बरोयनार डॉमिनिक कार्वालो. प्रेसी फेर्नांडीस वेळीन जावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार बरोवन सांगता. आमच्या एका पाद्रीची माय वर्सां 87 एस्टिला फेर्नांडीस सामकी सिरियस आसली. अकस्मात रातचें तिचें पोट सामकें मोटें जावन तिच्या सुस्कार घेवंक जायना आसलो. हांवें तिका रातची सुमार 10 वरांचेर मारगांव CPC हॉस्पिटलांत व्हेली. थंय दोतोरान आपणा लागीं कांय जायना म्हूण तिका GMCन धाडली. GMCन तिची एक्सरे काडली आनी स्कॅनिंग करून सांगलें की तिच्या पोटांत आंतकळ्यो फुटून तिका इन्फेक्शन जालां आनी ऑपरेशन करूंक जाय तो पिरीग आसा. दोतोरान आमकां सांगलें ती वाचूंक कठीण म्हूण. ऑपरेशन करता तेन्ना कितेंय जावंक शकता. आमी मानेवत आग्नेला लागीं मागत आसली तिका बरी कर म्हूण. मानेवत आग्नेलाचे मजतीन तिचें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी दोतोर देगून अजाप जालो. आयज ती बरी जावन पिलार मानेवत आग्नेलाक दिन वाचूंक आयल्या. देवाकार गणिता आनी मानेवत आग्नेलाक बेगीनच सांताचो मान पाव जाल्यार पुरो म्हूण मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमच्यो गरजो आमची इंतेसांवां आमची मागणी देवा फुडें मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन आमी फुडें घालुया. व्हडल्या ताळ्यान काळजाचे खोलायेन जावन हें मागणें आमी आमचे पासत आनी सोमेस्ता पासत करुया. स्क्रिनीर हें मागणें दिल्लें आसा म्हणटकूच व्हडल्या आवाजान सगळीं बरोबर हें उपकार मेळूंक मागणें म्हणुया. सोर पदवेदार देवा, आमचे सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या आवीचून काडलेल्या सेवका उदेशी उचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो माडात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवत आग्नेला बागीवंताचो मान मेळूंक मागुया. सगळीं बरोबर. ओगडीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमचे बरेपणाक उपकारतात जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून. दुयेंतीचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. निमण्या आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. प्रावधीकपणाचें कार्य चोवंक तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक. आमच्या इष्टा